माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळय आयच्यो हेडलायन्स. नाक दामले बगर उक्ते जायना हांचेर तोंड. 7 दिसा भितर घालात लायटीचो विषय जाग्यार, ना जाल्यार ब्लॉक करून दवरतले सगळे रस्ते. आग्रामळ गुडी पारोड्याच्या पंचांची सरकाराक शिटकावणी. लोकूय आंदोलनाचे तयारेत. तुमला आगोंद दर्यादेग वाठारांतले चर्चीकडले जंक्शन. पर्यटकांच्यो गाडयोय पडपाक लागल्यात बंद. कितलीशीच वर्सां जाली गटाराक केली नात नितळ. लोक फुर्योज. आगोंद काणकोणाल 2 शेक उज्याचे बकीक एका कामगाराचो घेतलो बळी. कूड सापडली. शेकातल्या सामानांचो लासून गोबर. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गिमात सरकारी यंत्रणेन कसली कामां केल्यात आनी कितली जतनाय घेतल्या ते पावसात दिसून येता. आगोंद दर्यादेग वाठारात चर्चीकडले जंक्शन पावसात तुंबता. हे खेपेय उदकाची वाट बंद जाल्ल्यान रस्त्यार न्हय पळोवपाक मेळटा. पर्यटकांच्यो गाडयो बंद पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. देखून सरकारान गंभीरतायेन प्रश्नाचो सुटावो करपाची गरज उप्रासल्या. तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी आगोंद पंचायतीच्या बीच एरियेन येता त्या वेळाचेर हे जे मेन खास करून चर्चे कडेन जंक्शन आसा, ह्या जंक्शनाचेर उदक वचपाक सध्या अजिबात वाट ना आनी ताका लागून हांगासर जवळ जवळ हाफ मिटर सुद्दां इतलें उदक भरता. आनीक हांगासर खंय जेन्ना कसले गाडयो येता, स्पेशली जे टुरिस्टाचे व्हेहिकल येता ते सुद्दां खंय बंद पडटा. लोकल मनशाचे तर रिक्षाय बंद पडटा. ताका लागून हांगासर पंचायतीन हे जे उदक जे पावसाचें व्हांवून वचपाचें आसा ह्या गजाली कडेन गंभीरान लक्ष दिवंक जाय. कांय दिसा फाटींच ही जी आगोंद पंचायत आसा ह्या पंचायतीक बेस्ट क्लिनींग करपी पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळलो. आनी जर ह्या रेनी सिजनाचें सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार हांगासरली ही क्लिनींग दिसना जाल्यार हो एक डिजास्टराचो इशू आसा. आनी ह्या डिजास्टराच्या इशू कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. ना तर हांगासर गाडयो बंद पडटले, हे उदक साठोवन हांगा आनीकूय बाकीचे विशय तयार जावपाक शकता. इस्कॉला आणि आमगे ह्या इस्कॉला चर्चा लोकांक बेजार जाता संबंधीत खात्यान जे लक्ष घे हे वारंवार चालूच आसा. कितले वर्स जालें उदक भरून उदक प्रॉब्लेम जाता. लोकांक गाडी बंद पडटाय, आमगे रिक्षा बंद पडटा, सगळें बंद पडून लोकांक खूब गांवच्या लोकांक त्रास जाता. हे बेगीच्या बेगीन हे काम चालू करचें आनी हेजे लोकांक राहा दिची. पयलीं उदक खंयच्यान वयतालें? उदक सगळे वाटेन वता. सदां आडवण पडलें ना उदक. कित्याक लागून आडवलें उदक? कांय खबर ना. हे ब्लॉक जाता. डेली लोकांक येवपाक बेजार जाता आनी स्कुला भुरग्यां बेजार जाता. लोकांक गांवच्या लोकांक गाडी बंद पडटाय. चालूच आसा. आनी टुरिस्टां गाडयो बी गाडी कितल्यो बंद पडटाय. लोकांक मागीर मेकॅनिका आनी मागीर धुकून व्हरपाक पडटा. हे तुमी बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आणि सानिका नागवेकर. दिवचले बुधवारच्या बाजाराक भाजी विक्रेत्यांमदी जाग्याक लागून केस्तावा जातात. तांकां शासना खातीर मार्किंग करून दिवन हो प्रश्न जाग्यार घालपाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला. दिवचलचो सप्तकी बाजार बुधवारा भरता. बरोच तेंप जालो कांय भाजी विक्रेत्यां मदीं जाग्याक लागून केस्तांव कोफुसांवां जावपाक लागल्यात. नगराध्यक्ष सांगता चडशे विक्रेते भायलेच असतात. आता भायले म्हटल्यार दिवचल भायले काय गोंया भायले हे स्पष्ट जायना. पूण कोणे खंय वचून आपले पोट भरूं येता अशें कायदो सांगता आशिल्ल्यान सगळ्यांक मेजून मापून जागे दिवचे अशें मिटिंगेत निश्चित जाला. खंय आयकात नगराध्यक्षाक. त्या दीस फाटल्या बुधवारा सुद्दां असो इन्सिडंट घडलो. म्हणजे आमी मार्केट इन्स्पेक्टराक सोमतेच इंटिमेट केले. ते सगळे वचून थंय मार्केट इन्स्पेक्टर वचून तेंच्यांनी ते सॉल्व केला प्रयत्न. म्हणजे मेन कितें आमी तांकां मार्किंग करून दितले आतां. म्हणजे अमकोच मिटर अशें 3 मिटर नाजाल्यार 2 मिटर अशें मार्किंग करून दितले. सो दॅट मागीर झगडी बीन कांय जावची ना. हे रिजन कितें ते झगडी जावपाचें? तेच ते म्हणजे आपल्याक जाय तशें वाडून घेता.
कळ्ळें म्हणजे आपल्याक जाय ते बसतात ते. म्हणजे ती सोपो एक्चुअली सोपो दितात ते त्या कितकी एरिया त्या प्रमाणे सोपो दितात. म्हणून आमी एक ठरयलां की प्रत्येकाक अमके मिटर दिवचे अशें हें केलां. नाही असे इन्सिडेंट कितके घडले आता बरे खबर हांवें. खुबशे इन्सिडंट जाले तेंचे तेच झगडटात भाजे करतात. आणि पुलीस कंप्लेन बी जाल्ली. पुलीस कंप्लेंट सुद्दां जाल्या व्हडल्यो झगड्यो जाल्या म्हणून आमी ते नियंत्रणान हाडला. पण आता केन्नाच्यान सुरू जातलें तुमचें हें करपाक मार्केट? नेक्स्ट बुधवारच्यान बीन आमचें चालू जातलें. आयजो विकली बाजार आसा हय आनी कितें गेला आमच्या मार्केट इन्स्पेक्टरांक सकाळी फुडें आमी हें केलां की तुमी पयलींच वचून थंय रावा आनी कितें आसल्यार पळया म्हणून. आणि हे जे वेंडर्स येता ते खंयचे येता? सगळे चडशे भायलेच आसा न्हू. जायते खेपे विक्रेत्यां मदीं जाग्याक लागून केस्तांवां जातात. प्रकरणां पुलिसां मेरेन पावतात. देखून शासना खातीर मार्किंग करून दिवप योग्य आशिल्ल्याचें नगरसेवक सुदन गोवेकारान सांगलें. कालची आमची कावन्सील मिटींग जाली. 4 म्हयने मिटींग जावन जाल्ली कोड ऑफ कंडक्टाक लागून. ती कालची मिटींग जाली तेजेर आमकां 1-2-3 पॉयंटाचेर आमी डिस्कशन केलें की मार्केटान जे इश्यू जाता प्रत्येक वेळा ते कांदे बटाट हे ते टमाटा घेवन बसता म्हूण ते कितें करतात 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिटर सुद्दां थोडे आडयता आनी थंय मागीर किल्लोस करता मागीर एकामेकाक मारता आनी कितें करता पुलीस कंप्लेनी जाल्ले आनी कितें जालां. ताका लागून आमी एक कावन्सिलान विशय काडलेलो की सगळ्यांक वेवस्थीत 2 मिटर जाल्यार 2 मिटर 2.5 मिटर जाल्यार 2.5 मिटर असो सगळ्यांक वांटून दिवचो सगळ्या वेंडरांक आनी तेंचे कडेन वेंडर कार्डां आसा कितें आसा ती चॅक करची. थोडे अशे डायरेक्ट येता आनी बसता आनी दादागिरी करता तशें जावंक जायना. आमी फक्त चवथी पुरतीच करता मार्कींग आनी पूण आमकां तशें नाका आमी कायमचो मार्कींग करया आनी सगळ्यांक विशय सोंपया तो अशें म्हणून आमी एक ठराव घेतलेलो आसा आनी तो सगळ्या हितून ठराव संबंद पास जाल्लो सगळ्यांचे 14 कावन्सिलांनी आनी ताचे फुडें आमी इम्प्लिमेंटेशन करतले हे करता. आनी तशेंच कावन्सील मिटींग आनी एक ठरयलां की जी पायपलायन आसा आतां नवीन घातल्या ती सगळ्याक फोडल्या सगळ्याक ते हुडके पडल्या कोण पडटा कोण आनी कितें जाता लोकांक त्रास जाता कमरेक थोड्यांक त्रास जाता म्हणून आमी कितें म्हटलां की तो 14 वॉर्डान जितके जे काम कंप्लीट जाले काय MLAक आमी एक रिक्वेस्ट करचे की जे तेजो जो MLA फंड येता तितून ते पूर्ण हॉड मिक्स करचे अशें आमी एकदां फाटल्या एका कावन्सिलाक तशें केल्लें आमी हॉड मिक्स सगळें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आगोंद काणकोणांत 2 शेकाक रखरखीत उजो लागलो. या उज्यात शेका भितर आशिल्ल्या एका कामगाराची कूड सापडली. शेकात आशिल्ल्या सामानांचो लासून गोबर जालो. लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आता सगळ्याकडे धोधो पावस पडपाक लागला आणि काल साकून तर पावसान सामकेच नेटान आपलो जोर धरलेलो आसा आणि ह्या इतल्या पावसाक सुद्धा काणकोण तालुक्यातल्या आगोन जी पंचायत आसा आणि ह्या पंचायत एरियेच्या बिचाचेर आशिल्ल्या 2 शेकांक अकस्मातपणे राती 12 सुमार उजो लागलो आणि ह्या वेळाचेर हो उजो कसो लागलो हाची कोणाकच भनक सुद्धा लागली ना. पूण एकट्या कामगाराची हांगासर डेड बॉडी बर्न अवस्थेक मेळिल्ली आसा. हांगासर हो इतलो उजो भयानक आशिल्लो की राती 12 लागिल्लो उजो दनपारच्या 12 नंतर आणि आता जवळ जवळ 4 ते 5 जायत आयलात तेन्ना सुद्धा अजून हो धुंवर येत आसा. आणि हे सिच्युएशन इतले भयानक आसा की येणाऱ्या काळात जे वेगवेगळ्या पद्धतीचे शेक्स किंवा बिझनेस करतात खास करून दर्या देगेचे जे लोक एक्टिविटी करतात त्या लोकांक सामके एक धोक्याची घंटा अशें म्हणपाक हरकत ना. हांगासर हे दोन्ही शेक्स लासून गेल्या उपरांत नेमकें कितें नुकसाण जालां आणि त्याच बरोबर ह्या विशयीचे लिगलिटी आणि किंवा इलिगलिटी ह्या संबंधी अजून कांयच म्हायती आमकां हाताक लागली ना. जो कोण हांगासर बर्न जावन डेड बॉडी जाची मेळिल्ली आसा तो खंयचो आणि ताचें नांव कितें तेवूय हांगासर आमकां अजुनूय क्लियर कट मेळ्ळें ना. कॉल केलो म्हाका एकाच मागीर कॉल करता म्हणल्यार उजो लागला म्हणटा मागीर धांवडयले ऑलमोस्ट मरे सगळे बंद जाले आसले असलो उजो लागलो आसलो की फक्त 1-2 तरी ब्लास्ट जाले आमच्या मुखार 2 ब्लास्ट जाले सिलिंडर भितर सिलिंडर आले दिसता म्हाका 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले आमच्या मुखार जाले सारकें ब्लास्टाचेर मरे सगळें हें जालो आनी पावस भरपूर झडटालो पूण वाऱ्याचेर मरे कांयच कंट्रोल जावंक ना आनी ते
पावस आसलो हेच्यान एक्चुली ते कमी जावपाक जाय आसलो पूण वारो जसो आसलो कितें बिचार वादळ चालू आसा आनी वाऱ्याचे मरे आनी ते ब्लास्टाचे मरे आनी ते हट्सां आमगे प्लायवुडाची ऑलमोस्ट लोकांची सगळी प्लायवुडा हट्सां ती सगळी मागीर ती हें जावन गेलाय बंद जावन गेलाय ऑलमोस्ट काय ना तेगे रेस्टॉरंट हट्सां 2 प्रॉपर्टी मार लागून दोन कोण असे ओनर असे कोण असतात ओनर एक रामलिंग चालवानी म्हणून आणि दुसरो मनोज पाटील दोन शेट्टी लोकांक कित्याक ओनर चलोवपाक फायर ब्रिगेड केन्ना येयली तुमकां फायर फायर ब्रिगेडीन सगळ्यांच्या बेस्ट हेल्प म्हणून ते फायर ब्रिगेडी जालां कित्याक आनीक 5 मिनटां फायर ब्रिगेड तर लेट जाता ऑलमोस्ट आनीक 2-3 शेक आहले आनीक घरांत तर एक फावटी नळ्यां तर एक फावटी उजो घेयल्लो तेकोन घरा सामकी तेकोन सामकी टच फायर ब्रिगेडी कॉन्टॅक्ट फायर ब्रिगेड आमचे पयलीं कॉन्टॅक्ट जाल्ले कित्याक हांव जेन्ना ट्राय करतालो म्हाका कॉल येता हांव ट्राय करतना ऑलमोस्ट बिजी आहले 100 नंबराचेर घेतला हांव 100 नंबराचेर ट्राय करतालो आनी बिजी जालें कित्याक म्हाका तो टायम वचलो आसलो की सगळो लोक फायर ब्रिगेडी कॉन्टॅक्ट आसलो गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. नाक दामले बगर तोंड उगडे जायना. 7 दिसां भितर लायटीचो विशय जाग्यार घालात, नाजाल्यार सगळे रस्ते ब्लॉक करून दवरतले. लायटीच्या प्रश्नार आयजवेर थळावे लोक तकल्यो गरम करून घेताले. आता आगरमाळ, गुडी, पारोड्याच्या पंचांनी सरकाराक शिटकायला. लोकांबरोबर लोकप्रतिनिधींच्याही तकलेचे मीटर गरम जाल्यात. ताचीच ही देख. खरें म्हटल्यार लायट वचपाक साबार कारणां आसात. कांय मनीस निर्मिती, काय सैमीक अरिश्टांक लागून. हांगा परत परत खंय फ्यूज वतात कित्याक तर झाडां पडटात म्हण. वीज विभागाचे कर्मचारी थळाव्यांकच सांगतात तुमी झाडां मारात म्हण. तरीकय प्रस्न सुटावो जायना. शेवटाक थळाव्या पंच वांगड्यांचेर सरकाराक शिटकावणी दिवपाची पाळी आयली. पासेस काडून जालें म्हाका आयले बेजार हांव ह्या वार्डा मेंबर म्हणटा लोकांनी ग्रिव्हन्सीस म्हाका लोकांक हांचे मुखार गव्हर्मेंट स्टाफा मुखार मांडच्यो पडटा मांडून सुद्दां कीप ऑफ करतात. गव्हर्मेंट इलेक्ट्रीक स्टाफा पयलीं चड प्रॉब्लेम आमकां लायटीची आयिल्ले दीस एक दीस पासून ह्या लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक येवन ताणें फ्यूज घालो म्हणटा ना आनी तोय बी एकदां न्ही 2 दिसा 3दां तरी घालपाक ताका 10 सांगलें इंजिनियराक लायन चेक करा कित्याक लागून फ्यूज वता ना हे झाड मारपाक झाड मारपा जाय म्हूण सांगता पूण आपूण मारपा खबर काणा आमकां मारपा लायतात तुम्ही मारा मग आमी तरी आसतना तें काम केलें माड म्हळ्यार माड मान दिलें की झाड लागता ती मान दिली तरी आसतना इल्ले दीस लायट वता कोण रावपाक शकता लायट नासतना लोकांक म्हणटी आज लायट मेन गरजे जाल्या आनी वतली अशी टायमार वता एक तर सकाळ फुडें 7 वतली दनपार 1 येता लोकांनी कामां वता आनी रांदून व्हरप कशें आज तूं जाणा कोण पयलीं भशेन रगड्यार वांटप ना सगळ्यांक मिक्सर जाय आसता सगळ्यांक न्हांवपाक गिजर चालू आसता कांयच मेळना मागीर लोक फ्रस्ट्रेट जावचे आनी कितें जातलें म्हज्या इतलेच खातीर आज प्रेस घेवपाक कारण इतलें की हें गव्हर्मेंटान एक 7 दिसांची इंटिमेशन म्हूण समजुचें जर तर 7 दीस भितर कितें जालें ना फाल्यां तर आमी गांवच्या लोकांक तो रस्तो हाडायलो जाल्यार आमकां ब्लेम करची न्ही थोडेच गांवच्या लोकांक आनी कसलेंच ताजें एक्शन जावपा हें गव्हर्मेंटान एक इंटिमेशन समजुचें आपल्याक दिलें म्हूण की 7 दीस भितर हांगा तर कितें जालें ना जाय जाल्यार आमी कोणाक फाटले फुडले विचार करचे ना सरळ रस्ते दिसून हाडान सगळे ब्लॉक करून वयतले कित्याक हांगा नाक दामले बरोबर तोंड उगडी जायना आतां हें नाक दामचेंच चडसो वेळ लोक काळकातच असतात. नेमक्या रांदपाच्या वेळारच लायट गुल्ल जाल्ल्यान बायलांक रांदपाक त्रास जातात. विचारल्यार कारणां दितात ते अंडरग्राउंड केबलिंगाचे. ते वेगळे जावपाची चिन्नां दिसनात. तो मेरेन लायटीचो प्रस्न जाग्यार घालपाक नाका. फुरियोज जाल्ले थळावे सरकारा कडेन जाप मागतात. सारकें आसना सकाळ 7 वयता राती 2 देपरान 2 येता 2 वयता मातशें येता आमकां परत वयता आमी आळ्यान मिक्सराक लायट नासतना जाता वाड्यार हाडपाक अशी मेशनार रोप जातात आमकां जायना हेल्थ डिपार्टमेंट आमकां सामकें लायट मेन तेच नो लायट आमी कोणच्या फोन करताय बाबा लायट ना रे आनी येता हुंय चोबार सोदिता आख्खी रात आख्खी रात खाली केली रे लायटी गॅरेंटी ना डेलीचे तेणे आतां म्हणले कडेन आसा की तुमी रस्त्यार येता म्हणून रस्त्यार येतले तुमी 7 दिसां भितर जायन जालें येयन जाल्यार 3 वरां 4 वरां लायट वयता सारकी समज पंचायती गेले जाल्यार तेंगे लॉक मारला आसता आतां कोणा सांगपा आमी सांगू सांगपाक आमकां कोणा चान्सू ना मागीर सरपंचाक फोन करताय आमी टॅक फोन करताय टॅक फोन करता तो कोटमी शेळ्ळे ते सगळे पावता बाबा खंय आसा ते कोतमा 3-4 वर तेजी वयताय
चड करून आमची दनपारां रातची गेले जाल्यार सामकी 12-2 येवप आनी चान्स ना मागीर सो कितके त्रास जाता तुमकां आतां चोडवले भुरग्यांक सामके चोडो त्रास जाता सामके आनी न्हिदल्या वाचून भुरगीं मागीर आनी सकाळीं दिसला वचपाचें सकाळीं आसना म्हणजे लायट गेली सगळीं भुरगीं आसताय कितें तुका सांगाय म्हणून आतां ओके दिपकाच दोत्ताय सामके पयलो वचून तो पंच मागीर मेंबर पंच मिनटाक दोत्ताय मागीर तो सोदता खूंय आसाय तांकां ते सोदपाकूच सामकी थिंगा 2 वर वयताय सेम सब्जेक्ट मीटिंग घेतलेली विथ असिस्टंट इंजिनियर डिपार्टमेंटाक लागता न्हू देन सांगल देर इज नीड फॉर अंडरग्राउंड केबलिंग अंडरग्राउंड केबलिंग तरी जाय बिकॉज दॅट इज अ रिजन तरी लायट वयता जाल्यार somebody should push this underground cabling and it should be fixed because एक आनी दोन सायड सांगले भशेन एक आनी 2 पावट लायट वचना आनी मागीर कोण सांगता ताचे फाटी लागता पूण तशें न्हू पण ते आतां सगळो विचारता तांकां विचारा तुमी किती फाटी लायट दिसा 20-25 टायम्स लायट वयता आत वयता आत येता आत वयता आत एंड दीस कॅन हार्म इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस लोकांची टीव्ही वयता लोकांची ट्यूबलायट वयता हे कोण हें करतलो सो गव्हर्मेंट शूड इंटरवेन whoever electricity department should intervene and get this issue sorted out as soon as possible. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव पालिका मंडळान येरादारी व्यवस्थापन जाग्यार घालपाचें निश्चित केला. तेच बरोबर महसूल वाडोवपाचो हेत बाळगून वास्को शारात 4 चाकी वाहनांक पे पार्किंग सुरू करतले. मुरगांव पालिकेन जाहीर केला. पे पार्किंग पद्धत लागू केल्ल्यान शारांतल्या सगळ्यात व्यस्त वाठारांतली गर्दी उणी जातली. पार्किंग सुवातांचो बरो वापर जातलो अशें मुरगांव पालिकेक दिसता. पे पार्किंग यंत्रणेक लागून पालिकेक गरजेचो महसूल मेळटलो. वाहन चालकांकय बरे पडटले अशें नगराध्यक्षान सांगले. जितले रेव्हेन्यू जनरेट जाता म्युन्सिपालिटी तितलो आमी प्रोजेक्ट घेवपाचे तितलो इवन आतां तुमी जितलो आमचे बिल्डींग येवपाचे बायणा बिल्डींग आमचे पावर हाऊस येवपाचो मागीर चीफ ऑफिसर बंगलो येवपाचो सो ऑल दीस आर द जनरेटेड फॉर द म्युन्सिपालिटीचो फंड येवपाक म्युन्सिपालिटी इवन पे पार्किंग पासून फर्स्ट टायम आमची आयज मिटींग येयल्लो त्याचो आमी आयज रेटूय लायलेलो 8 वरांचो रेट दवरलेलो आसा प्लस वराक 20 रुपया मागीर त्याच्या आफ्टर एवरी आवर 15 रुपीज जो पणजे रेट आसा तोय आमी आयज डिस्कशन केला तोय आमी पोसोवपाचो सो मोस्ट ऑफ ऑल कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी वास्कोन कितें बरी सुरवात जावपाची आसा. वी हॅड ऑलरेडी प्लॅन आउट वी हॅड मेन्शन दॅट इट इज स्टार्ट फ्रॉम दॅट ऑपोजीट टू विश्वसूर्या सुरेखा लॉन्ड्री टील दॅट आमचे रजनी बिल्डींग वी हॅड सीन दॅट फूल लेन इवन नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस and next to collector office where collector is sitting in the municipality. So we have identified 3-4 places. So these places are there where we can charge for only for 4-wheelers. It is not for 2-wheelers. हो आमचो स्वताचो एक म्युन्सिपालिटीचो म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आयज 200 केवीचो आमी आयज उद्घाटन केलेलें आसा. तुमकां खबर आहा ऑलरेडी हांगा सद्या फ्लक्च्युएशन ऑफ लायटीचें आसा वास्को शहरात कित्याक कनेक्शनाय खूब जाल्लेलें आसा आनी लोडूय खूब येयल्लो आहा म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न केलो बाय आमचो एक स्वताचो जावं न्ही म्हणून ट्रान्सफॉर्मर खंय लोकांक खंय त्रास जावपा जायना लायटीचो म्हटल्यार कित्याक लोकांची चडशीं कामां म्युन्सिपालिटीन आसतात आनी खंय लायटीच्या कारणां खातीर खंय खंय कामां उरतात पूण ती खंय कामां मातशी खंय बिना उरता म्हणून आमी स्वताचो एक ट्रान्सफॉर्मर आयज लावन दवरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हेच्या कितें बरी सोय आनी तुमकां आनी खंयच मेळची ना. बायणा एक्झिस्टींग सद्या कितें आसा गार्डन आसा प्लेईंग पार्क आसा आनी थंयसर हें आसा कितें शॉप्स आसा आमी तेच करतले आसा. गार्डन तशेंच उरतलें प्लेईंग लोकांकूय खेळपाकूय मेळटलें ते झुला बिला ते सगळें आसतलें पण एडिशनल हांगा कितें जातलें हांगा फुटसाल जातलो एक स्मॉल फुटसाल कोर्ट जातलो खेळपाक मेळटलो वॉकिंग ट्रॅक मेळटलो गार्डनान त्याच्या भायर ती शॉपां आहा पळय ती शॉपां तशीच आसतली नॉट मोर शॉप्स ओनली दे कोण आसा पळय तांकांच शॉपां मेळटली. रिकन्स्ट्रक्शन डिफरंट डिझायन आनी इवन तेचो कितें टॉप फ्लोर जो आसा पळय तो आमी युटिलायज करपाक लागून एक मिनी हॉल केलेलो आसा. बायणा फीश मार्केट आहा पळय एकदम बॅड कंडिशनान आसा तो आमी लास्ट टायम चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियरान आमी इन्स्पेक्शन केलें इवन चेअरपर्सन आसलो बॅड कंडिशन आसा आनी थंयसर जे फिशर फोक जी बसता पळय ती चडशी भायर वचून बसता आनी थंय बिजनस जायना आनी ती सगळी शेबी जाली एरिया जाल्लेली आहा. बायणा एरियेन सगळें वयता थंय नुस्तें घेवन बसता तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक हेच्यातून आमकां एश्युरन्स दिला की भायर जी बसता बायणा एरियेन तांकां आमी काडटले म्हणून. म्युन्सिपालिटी एजंट म्हाजे सारको कावन्सिलर आमी एजंटाक एंटरटेनमेंट करना कित्याक आतां म्हाजे कडेन फाल्यां आमी 2 वर्सां उपरांत तेणी पयशे घेतलेले तशें सांगलें ना कित्याक आसता स्ट्रेट फॉरवर्ड अशें आनी आयज जी कामां म्युन्सिपालिटी हांगा चालू आहा ती आतां म्युन्सिपालिटी आयज डेव्हलपमेंट आतां फुडल्या म्हयन्यांत तेजें उक्तावण जातलें. आयज हांगा लिफ्ट आहा आनी सारकी अव्वल दर्जेची अशी म्युन्सिपालिटी आमकां वास्को लाभलेली आसा. हांव 3 आमदारांक हांकांय श्रेय वयता आनी चेअरपर्सन गिरीश बोरकर
हेणी आतां हेचो उक्तावण केल्लें आसा. सगळ्यांक शुभेच्छा आनी सगळ्यांनी हे म्युन्सिपाल्टी म्हाका तेजें उक्तावण जाल्लें आसा. सो ही बरी गजाल आसा. परत हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. राया स्पोर्टिंग क्लबान SCC लोटलीचेर 6-2 अशा फरकान जैत मेळयले. राया पंचायत खेळामाळारी फुटबॉल सर्त जाली. पळयात खेळांतले कांय खीण. पयल्या अर्धात रायान बाजी मारून 1-0 असो गोल केलो. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रात SCC लोटली पंगडाक 2 गोल करपाक यश आयले. राया स्पोर्टिंग क्लबान आनीक 4 गोल करून 6-2 अशा फरकान राया जैतिवंत जावन 91 कस्टडियोक यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत पंगडान सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पेबाळगी. IMDन येल्लो अलर्ट 30 तारखेमेरेन वाडयला. ह्या काळात खर वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. लोकांनी सादुरताय बाळगूची हवामान विभागान आवाहन केला. बिरेस्तारा वराक 50 किलोमीटराच्या वेगान वारो घोळूं येता. उटंगराच्या पावसा वांगडाच झाडां पडपाची वा दुबळी बांदावळ कोसळपाची शक्यताय आसा. चडशा वाठारांनी तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उणेत उणें तापमान 25च्या सुमाराक उरतलें. 30 तारीख मेरेन हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. पावसाक वादळ दितले सांगात. 2 जुलय मेरेन पावसाचो अदमास. बिरेस्ताराचें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.